बापा समोर सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीनानी माना उतर ते ऐको कामकाज समर्पून पोवी या बलिदाना ये या गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून ती एक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा देव दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भोवानो भयणीनो भुरग्यानो सद्याकळाच्या 19व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे निमती इगर्ज्यो आजुनी सारक्यो उक्त्यो जावनात. वीक एंड कर्फ्यू वरवीं थोड्यो इगर्ज्यो बंद आसात. मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना असले संदर्भार तुमच्या खातीर ते रितीन कोरोना पिडेंत वळवळतल्या खातीर इतर पिडेंत वळवळतल्या खातीर इगर्ज्यो बंद आसून इगर्ज्यो वचोंक जायना जाल्यार सुमेस्त भावार्थ्यां खातीर तशेंच उत्तर प्रायेच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर भुरग्यां खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ह्या वेळार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. अर्गांनी ते साव बसून मिस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन सदवा कातार. अर्गां मिस भेटयता वॉल्टर डिसोज आनी गुटाम ग्लोरिया ऑयल मिल मियार. देवदीन केनेत सिक्वेराच्या आत्म्याक मिस दिता मेरी सिक्वेर आनी गुटाम बेंगलोरू. बरें काम मेळ्ळेल्या ते साव पासून बरें काम मेळ्ळेल्या पासून अर्गां मिस दिता नवीन मिनेजीस अंबरनाथ. अर्गां मिस दिता जॉयस आनी नॉर्बर्ट डिसोसा. जोलीन रॉबिन्सनाक बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासून अर्गां मिस दिता. देवदीन ब्रिटो कुटुंबाच्या आत्म्या मिस दिता डेनिस ब्रिटो. नोरोना कुटुंबां देवदीन जाल्ल्या सरसंद्याच्या आत्म्या मिस दिता सुषमा नोरोना. पवित्र कळसाच्या मनाक अर्गां मिस दिता सुषमा नोरोना. बरें काम मेळ्ळेल्या पासून अर्गां मिस दिता ऑलिवेर करवालो अण्णावार. अर्गां मिस दिता आल्फ्रेड आनी हेलेन डिसिल्वानी कुटुंब बेंगलोरू. देवदीन जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा हाच्या मरणाचो 5व्या वर्सा उगडास कडून मिस दिता केविन डिसोज आनी कुटुंब वसई रोड वेस्ट मुंबय. अर्गां मिस दिता रिनिशा आनी अरविन लोबो पेर्नाल. देवदीन जाल्ल्या पुलगोद्रेंतल्या आत्म्याच्या संध्यांक मिस दिता ब्रिजीत लवीस बळकुंजे. कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या संध्या आत्म्या मिस दिता ब्रिजीत लवीस बळकुंजे. हे सर्व बसोत मागे आम्हा समेस्तां बसोत मागे जे कोण मागतान बसील हांचो चड आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सर्गेच्या रासाक आमचें वर्तेंपण ओडविकाय गरजेचें न्ही बगर आमचें कलतेपण गरजेचें. भुरग्यापणा सारकें आमचो मनोभाव गरजेचो. हेरांक मान गौरव दिवन चलोवन आनी हेरांच्या मनाक आनी गनाक फोव जाल्लें तसलें जिवीत जिवंक आनी कलतेकायाच्या जिविता मुखांत सर्गेच्या रासांत वर्ती जावंक आयची देवस्तुती आमकां पोवणी दिता. असले संदर्भार असले कलतेकायान सर्गेच्या राजा कुशीन मेटां कडूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ सुमयान तुजें उतर आमकां सदांच कलतेपणाच्यो कुलो दिता. पूण थोडे पोटी आमी हंकारी जाल्ले आसांव वर्ती जावंक आशिल्लेली आसांव. ह्या मुखांतर तुज्या उतराक आमी अकमान केल्लो आसा. पश्चात्तापून बक्षणे मगोर म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुझी दया दाखय. मगळ सोम्या तूं सदांच कलतो जालोय क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देखून देवान तुका तिवूंच उबारलो आनी दिलें तें नांव सर नांवां प्रास व्हरतें मडीसय म्हण हर एक बी त्या नांवाक पूण तुजे पाटलावदार जाल्ले आमी त्या कल्तिकायन जिवंक सुकोवं ना आमी हंकारी जाल्या गर्वी जाल्या ह्या मुखांतर आमी तुजे तोंड पयस केल्या तुका दुखयलेलें आसा पश्चातापोवन बोगसाणें मोगोन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकू दाखय. मुगळ सोम्या आमच्या अंकारा वरवीं उडविकाये वरवीं आमी आमच्या भावा भयणीच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवयलेलीं आसा तांकां बेजाराय दिल्ली आसा तांकां दूख दिल्लें आसा प्रती रितीन आमच्या वडिलांक अपमान केल्लो आसलो पाटी उलयलेले आसा तांकां दुखयलेलें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापवता हांव सोम्या बक्षी म्हूण मागता हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकू दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक गरीब दोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते सांवा खातीर हिऱ्यां खातीर विशेश करून आमी मागया सर्व पदवेदारा भोवमोगाळ ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी देर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय हे मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बासयलेलें दायज आमी जोडेशें कर हे आमी मागता आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड सरयता ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप एलिया अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट समकून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा
हे पुरो म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें खेलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें खेलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाचे घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो. सोरेस्पराक हांव सदां दिन वाचतलो. ताची वाकान स्तुती कळनासतना म्हज्या वांटाचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची गीत गाया. एका ताळ्यान आमी ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो. हें आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतले ताणें म्हाका निवारलो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादिगो. सांब पावलोन एपेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मोन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मोन कलीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्पणकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. अंकारी उलोवणे, निश्कुळचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयालायन आनी कळवणायन चला. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यात त्याच परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेकाक बक्षिया. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव सुतो सर्गींत हांव देंवोन आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी. जो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंतो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
आपण सर्गीन तावन देवलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून देव जेजूक पुरपुरोंक लागले. ते म्हणाले, ओ जुजेचो पूत जेजू न्हयवे, हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखून हांव गाय कितें? तर आपूण सर्गीन तावन देंवोन आयला म्हूण हो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धडलेल्या बापान ताका सरशी ओडचे खातीर म्हाका धडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाणे दिसा जिवन तुटयतलो. ती मेस्त देवा लागची खुद्द शिकतली म्हणून प्रवादीनच बरोवन गेला. बापाक कान दिवन ताजे तावन शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हूण न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत आसूं म्हणडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मरण पावले. पूण सर्गांत हांव देंवोन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें मास. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, जेजू जिवीत असो उंडो म्हणलें सत जेजू उगडापें करचें आमी आदल्या आयताराय आयकलां. जेजू जिवीत असो उंडो, जिवीत दिवचो उंडो, आनी हो उंडो खाता तो केदींच बुकेवचो ना, वतान येवचो ना वा मरचो ना म्हणलें सत देवाचें उतर ह्या दिसांनी आमकां दिता. आदल्या आयताराय आमी आयकलां. पूण हें सत जाणा जावंक मनशाक भोव कश्ट मारतात. मनशाच्या अशीर चिंतपान आनी मनशाच्या अशीर समजोणेन हे देवाचें योजन मनशाक कळी जावंक भोव कश्ट. कित्याक देवा मुखार मनशाची जाणवाई भोव अस्कत, भोव उणी. देवाची जाणवाई अपार मीत आनी मेर नातलेली, लेख आनी मीत नातलेली. देवाची जाणवाई दर्याच्या उदकाक सरी करियेत. देवाची जाणवाई दर्याच्या उदकाक सरी करियेत. केदो व्हडलो दर्यो म्हळ्या जावंक पुरो तो अरेबियन सी, अरबी समुद्र म्हणटा आमी, वा वे ऑफ बेंगाल वा बंगाळा खोर्ली म्हणटा आमी, वा इंडियन ओशन म्हणटा हिंदू महासागरा जावं पुरो खंयचीय सगळ्या दर्याचें उदक देवाची जाणवाई म्हूण येत. पूण मनशाची जाणवाई त्या दर्याच्या उदकांतलो एक थेंबो उदक, एक थेंबो. आमी उदकाची तेंबेटी दर्याच्या उदकांत आमचें बोट आमी बुडयलें जाल्यार आनी तें बोट वयर काडटना एक थेंबो उदक पडटा पळय, तितली जाणवाई वा ताच्याकी उणी जाणवाई देवा मुखार मनशाची जावन आसा. देखून हो मनीस आज तो चंद्रलोका वचूंक पुरो, वा तो मंगळा ग्रहाक वचूंक पुरो, वा तो वाऱ्यार उबोवंक पुरो, वा उदकाच्या आडयेंतल्यान चलोवंक पुरो, वा भुमीर तो निरंतरी धांवंक पुरो, वा कितेंय तो करीत. पूण ताची जाणवाई एका थेंब्याच्या की व्हड जावंक साध्य ना. दर्याच्या उदकाच्या एका थेंब्याच्या त्याची की चड जावंक साध्य ना. कित्याक देवाच्या जाणवाया मुखार मनशाची जाणवाई कांयच न्ही. देवाच्या जाणवाया मुखार मनशाची जाणवाई एक पिशेपणूच सई. देखून ह्या मनशाच्या असीर जाणवायांत, ह्या मनशाच्या उण्या जाणवायांत देवाचें योजन मनशाक कडी जावंक भोव कश्ट. जेजू जिवीत असो उंडो कशें जावचें म्हणलें तें संवसारी दिश्टेचें चिंताप. पण आयच्या दिसा आमी सुवातेंत आयकलें जुदेव लोक जेजूक पुरपुरोंक लागलो. कित्याक पुरपुरोंक लागलो? तो म्हणटा हांव सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो. पळया, तो म्हणटा हांव सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हांव भुमीत हांव आयिल्लो न्ही, वा पावसाक गडगड्या वेळार किर्लतल्या त्या पेरग्या वा आळम्या बरी हांव न्ही आयिल्लो न्ही, वा हांव खंयच्या भुमीच्या काळार भुमीच्या गर्भांत हांव आयिल्लो न्ही. हांव आयिल्लो सर्गींत हांव म्हणून जेजू म्हणटा आसतना ते ह्या संवसारी दृश्टेन
जेजू कशें सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो म्हणल्या विशीं ते चिंतात. खंयची निसण तो दवरन आयलो, खंयचो देळो तो दवरन आयलो, कशें तो देंवन आयलो सर्गींत हांव न्हू. सर्गी आनी आकाशा मदें कितली उंचाय आसा, कितली उंचाय आसा. सर्गी आनी आकाशा मदें, सर्गी आनी आमच्या भुमी मदें देंवन येवंक कितल्या लांबायेची निसण जाय असलें चिंताप मनशाचें देखून ते चिंतात हें कशें साध्य. तो थंयसर तो जुजेच्या कुटुंबांत जल्मल्लो न्ही गे. जुजेच्या कुटुंबांत बेतलेमाक गेल्ल्या वेळार कानेशमारी काडूंक गेल्ल्या वेळार थंयसर मुरयेक येणो आयिल्ल्यो, थंयसर चात्रान जागो मेळोंक ना. गोरवांच्या गोट्यान तो जल्मल्लो न्ही. मोरी ती आवय ताची अन्ना आनी जोकिमाची धूव मोरी ताची आवय न्ही गे. जुजे ताचो बापूय न्ही गे. आनी ते आसात जाकोब, जूद आनी पुरा ते ताचे भाव न्ही गे. तो कसो सर्गींत हांव देंवन आयलो म्हणलें तांणी चिंतचें. मनशाची ही मोत आसा पळय ती भोव अस्कत देवा मुखार. आनी त्या अस्कत मोतींत असलीं चिंतनां, संवसारी चिंतनां ते आटयतात. बावार्थाच्या दृश्टेन, बावार्थाच्या दोळ्यांनी, बावार्थाच्या चिंतनांनी ते आटोवंक सुलवतात. देखून ती असलीं उतरां ते उलयतात. देखून जेजू हांगासर तांकां स्वस्थ रितीन म्हणटा, संवसारी जाणवायेन तुमी म्हजी सोदनां केलीं जाल्यार केदींकच तुमकां हांव मेळचो ना. संवसारी जाणवायेन जर तर तुमी म्हजी सोदनां केलीं जाल्यार हांव केदींकच म्हजी सताविशांत तुमी जाणा जावंक शकचे नात. संवसारी जाणवाय मुखांत्र तुमी म्हजी सोदनां केलीं जाल्यार हांव कोण आनी कितें म्हणलें खंडीत जाणा जावंक तुमकां साथ दिना. पूण जर आत्मीक दृश्टेन तुमी पळयशात, बावार्थाच्या दृश्टेन तुमी पळयशात, आत्मीक चिंतनांनी, आत्मीक जाणवायेन तुमी म्हजी सोदनां करतात, बावार्थाच्या जाणवायेन जर तुमी म्हजी सोदनां करतात तर हांव खंडीत तुमकां पळोवंक मेळटलो आनी म्हजो मिस्तेर तुमी सोडोवंक शकतल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर आमकां दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी सोम्याक आमी एक्सपेरिमेंट करना जावं पुरो. एक टॅक्नोलॉजी करचो एक विद्यार्थी आसा जाल्यार मॅकॅनिकल इंजिनियर जावंक पुरो वा इलेक्ट्रॉनीक वा कंप्युटर सायन्स इंजिनियर जावंक पुरो. ताणें रिसर्च करना, संशोधन करना, खंय तरी एक वस्तू वा एक मिशन वा एक सॉफ्टवेअर सोदून काडयेत. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारांत शिकिल्ल्या खंयच्याय शिकप्यान देव कोण, देव कसो आसा, तो खंयतान देंवन आयलो, ताचें अस्तित्व कशें म्हणून सोदून काडूंक साध्य ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक संवसारीक देवडल्या जाणट्या मनशाची जाणवाई देवा मुखार दर्यांतल्या एका उदकाच्या थंब्याक समा. ते देवा मुखार ते पिशेपणाक समा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणो. देवाची जाणवाई अपरिमीत, देवाची जाणवाई लेख आनी मीत नातलेली, ती गूंड आनी थळ नातलेली ती जाणवाई बावार्थाच्या दोळ्यांनी, बावार्थाच्या जाणवायेन आनी आत्मीक जाणवायेन परखूंक मात्र साध्य म्हणलें सत हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमी बावार्थाची जाणवाय आपणावंक जाय. बावार्थाची जाणवाय, आत्मीक जाणवाय आमी आपणावंक जाय. तवळू जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणा जावंक शकतले. ना जाल्यार आमचें जिवीत देवा मुखार शुन्य जावंक पावतलें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. संवसार तूं जिखसी, एक्सपेरिमेंटा वरवीं, संशोधना वरवीं वा तुज्या त्या संवसारी जाणवाय वरवीं संवसार तूं जिखसी पूण सर्गीचें राज्य तुका जिखूंक साध्य ना म्हणलें सती देवाचें उतर हांगासर आमकां आज घडीत करता. सर्गीचें राज्याचें सत आमी जाणा जायचें जाल्यार, देव कोण म्हूण आमी जाणा जायचें जाल्यार, देवाचें हजरपण कशेलें, देव खंय जावन आयलो, खंयसर रावता, कितें आसा म्हणलें देवा विशांतलीं सतां आमकां जाणा जायचें जाल्यार आत्मीक जाणवाय भोव गरजेची. तशेंच आमच्या बावार्थाची जाणवाय भोव गरजेची म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आमी आज आत्मीक जाणवायेन सोमी कोण, बावार्थाच्या दृश्टेन सोमी कोण म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. जेजू म्हणटा हांव जिवीत दितलो उंडो म्हळ्यार आमी काताव तो मैदासो उंडो न्ही वा आमी काताव तो पिठासो उंडो न्ही. जेजू जावन आसा जिवीत असो उंडो. ताचें उतरच एक जिवीत दिवचें तसलें.
ताचें उतरच आमकां सासणीक जिवीत दोन दितलें तसलें देखून ताचें मांस केल्ल्यांत ताचें रगत पियेल्ल्यांत वा ताचें उतर आमी आयकल्ल्यांत हें जिवीत जोडूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आमी संवसारी जिवितांत मन जातीचें मांस खाताव, मासलेचें मांस खाताव आनी आमी जियेताव. आमी बांयतलें उदक पियेताव, बोरवेलांतलें उदक पियेताव, बिस्लरीचें उदक पियेताव आनी आमी जियेताव. वाऱ्यांत आसलें वारें आमी सेवताव, ऑक्सिजन आमी काण घेताव, आमी जियेताव. पूण तशेंच जेजूचें मांस आमच्या आत्मीक जिविताचें खाण, जेजूचें रगत आमच्या आत्मीक पिवण जावन आसा, आत्मीक जिविताचें पिवण जावन आसा. तशेंच जेजूचें उतर जावन आसा आमच्या आत्मीक जिविताचो स्वास, आत्मीक जिविताचो स्वास. ह्यो तीन संगती आमकां आत्मीक रितीन जियोंक, आमकां आत्मीक रितीन वाडोवंक आनी आत्मीक रितीन आमचें पैण सर्गीच्या राजा कुशीन सोमकोंक आदार दिता म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. देखून हांगासर मनशाचें चिंताप, मनशाची जाणवाई, मनशाचें व्हडपण गरजेचें न्ही म्हणलें सती जेजू आज आमकां कळीत करता. देखून मनशाच्या ग्रेस्तकायाच्या हंकारपणाच्या गर्वीपणाच्या जाणवायेन देवाचें राज्य सोदूंक जायना, बगर कलतेपणान तें स्विकार करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पावलू एपेसकारां बरोवन म्हणटा, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात. जें कितें सोमी सांगता देवाच्या उतरांत तें सोम्यान सांगलेलें, सोम्याच्या आत्म्यान सांगलेलें तें, आनी आत्म्यान सोम्याच्या सांगलेलें तें पवित्र पुस्तकी बरोवन गेलां. आनी तें तुमी सतमानल्यार मात्र देवाच्या आत्म्या तुमी संतोश दितल्यात. जर तर तें देवाचें उतर तुमी सतमानिनात, जेजू जिविताचो उंडो म्हूण देवाचो आत्मो हांगासर सांगून दिता तें तुमी पातयेनात जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्याचें मन दुखयतात. आनी जेजू म्हणटा संवसारी तुवें केल्लें खंयचेंय पातक भोगसतलें, पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक केदीकच तुका भोगसूंचें ना. जावं पुरो पवित्र आत्मो देवाच्या उतरां मार्फत उलयता, जावं पुरो पवित्र आत्मो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता. आनी ती कृत्यां पवित्र आत्म्याची जर तूं पातयेनाय, ताचे विशयान तूं केळकुळां करताय, ताचे विशयान तूं समजूनी दवरिनाय जाल्यार तूं पवित्र आत्म्या विरोध गुन्यांवकार जाताय आनी पवित्र आत्म्याचें मन तूं दुखयताय आनी हें पातक तूं केदींकच तुजें भोगसोवचें ना म्हणलें सत देवाचें उतर स्वस्थ रितीन आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा, देखून तुमी पवित्र आत्म्याची मनशां म्हूण कळीत जावचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे तुमी जिवंक आसा. देखून त्या पवित्र आत्म्याची मोर तुमचेर मारल्या. देखून तुमी कितें जावंक जाय, तुमी दुस्मानगाय सांडलेले कालते मनीस जावंक जाय. तुमचें तें दुस्मानगाय आसूंक नजो, तुमचें तें राग आसूंक नजो. राग आसा जाल्यार तो तुमी नियंत्रणांत दवरी जाय. तुमचो क्रोध तुमी साणी जाय. क्रोधा वरवीं कितें जाता, क्रोधा वरवीं झगडें जाता, क्रोधा वरवीं खुनी जातात, क्रोधा वरवीं मनस्तप उपजतात, क्रोधा वरवीं झगड्या वरवीं दुस्मनकाय वरवीं रागा वरवीं संबंद तुटतात, मनां तुटतात, मनीस पयस वेता आनी नासमाधान उपजता, अशांती उपजता आनी सर्गीच्या राजांत तूं पयस सरताय. देखून हें तुवें सोडूंक जाय. तशेंच हंकारी उलोवणें, हंकारान भरचें, गर्वान भरचें. तरणाट प्रायर तुळव्यांदे सांगणी आसा, एरुग्गू ताडगना मारक ताडगना म्हणून. म्हणजे ताकाय हांडया हाकाय हांडया म्हणलें अहंकार. म्हज्या लागीं उण रगत आसा, म्हज्या लागीं जाणवय आसा, म्हज्या लागीं तें आसा हें आसा म्हणून हंकारान उलोवचें. तुजी सबाई जावंक पुरो तुजो अहंकार, तुजी जाणवाय जावंक पुरो तुजो अहंकार, आनी तुजें व्हडपण, तुजें नांव, तुजें अंतस्त जावंक पुरो तुजें अहंकार तें उरचें तसलें न्ही, बाळवचें तसलें न्ही. कांय तरी तुका एक एलर्जी पडत तुजी सोबाई पुरा गेली, कांय तुका बरो थाप येत तुजी सकत तुजें बळ सगळें तें निवळून गेलें, सगळें इरोवन गेलें. तुजें बळ, तुजें अस्कर जाता हितून, तुजी सोबाई गेली, तुजें बळ गेलें. जर तर तुज्या मोतीक हाय टेन्शन जायत, डिप्रेशनाक वचत तुजी मोत आवट जायत आनी तूं क्रॅक जावन भोंवशी, ती जाणवाय तुका उपकारची ना. ती संवसारी तातूंत तुका अस्तित्व ना, ती टेम्पररी. जेन्ना तूं कूड मरता तेन्ना तुजी जाणवाय मरतली, तुजें बोळी मरतलें, तुजी सोबाय वेतली. पूण उरचें तसलें आत्मीक जाणवाय, आत्मीक बोळ मात्र
आनी बावार्थाची बोळ आनी बावार्थाची जाणवाय मात्र हे मतीन दवरूंक जाय देखून तुजे हंकार उलोवणें तें गरजेचें न्ही, तुजे निश्कुचार तें गरजेचें न्ही, एकामेकाची निंदा एकामेका इन्सल्ट करचें आपूण व्हड म्हूण चिंतचें तेंय कांयच फायद्याचें न्ही, तें तात्कालीक हाचेतून तुमी पयस सरा, नाजाल्यार सर्गीच्या राजांत बिलकूल तुमी रिगचे नात. देखून ताच्या बदलाक तुमी एकामेकाक दयाळाय जाया, दयाळ्यान जियेया, मोगान जियेया, कनवळ्यान चला. क्रिस्ता देवान तुमकां बक्षिलां त्या प्रमाणे तुमी उदार जावन एकामेकाक बक्षिया. सूख जाता एकामेका कुटुंबांत घोव बायले मदें सूख जाता, आवय भुरग्यां मदें सूख जाता, भुरग्यां आवय मदें सूख जाता, भाव भयणी मदें सूख जाता, इश्ट मित्रां मदें सूख जाता. सूख जाल्या म्हूण ती सूख मतीन दवरनो तुमी दोरी वटचें टग ऑफ वॉर खेळणोचो. बगार तुमी माया मोगान जियेसय, बक्षून जियेसय, सातनी 70 पोटी बक्षिल्ल्यांत तुमकां दादोसकाय मेळटा म्हणलें सत्य तुमी जाणा जावंक जाय. तुमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक तुमी प्रयत्न करा. देवा बरी जायच आमी खंयच्याय फिल्म हिरो बरी, फिल्म हिरोईनी बरी, वा खंयच्याय खेळगड्या बरी, खंयच्याय राजकारणी बरी जावचें न्ही. ते तात्कालीक, ती सोबाय, तें नांव, तें फेम, तो अधिकार तात्कालीक. पूण आमी देवा बरी जावंक जाय, देवा बरी उरचें तसलें खाण आमी जावंक जाय. देखून क्रिस्तान आमचो मोग केल्लो आनी आपणाक सामचें पासून देवाक मानवल्लें स्वादीक बलिदान कशें ताणें आमकां समर्पण दिलें, तशें आमी सुमया बरी हेरांक उपकार पडचें तसलें, हेरांक बरें जावचें तसलें सुवासीक बलिदान जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयचें दुसरो वाचपांत आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एलिया प्रवाद्यान तशेंच केलें. कलतेपणान देवाचें उतर तो आयकलो. कलतेपणान ताच्या 40 दिसांच्या आनी 40 रातीच्या पयणार देवान कितें सांगलें तो आयकता, मेळ्ळेलें खाण तो खाता, देवान कितें खावंक सांगलां तो खाता आनी पियेता, आनी 40 रात आनी 40 दीस देवा सवय पैण करूं शकता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारी जिवितांत आमी एक पैणारी आसां, आमी पैण्या बरी. एलिया प्रवादी कशें पैण करूंक लागलो, अरण्यांत मरुभुमींत पैण करूंक लागलो, तो भुकेलो आनी ताणेलो आनी तो देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें. आनी तेंकां हें म्हणून एलिया प्रवादीक देवान सांगलें आनी देवाचें उतर आयकून कल्तिकायान ताणें त्यो भाकऱ्यो केल्यो आनी तें पियेलो आनी खंडीत तो ताचें पैण समकोंक लागलो. संवसारी जिविताच्या पैणांत सर्गीच्या राजा कुशीन आमी पैणारी जावन समको नासतना देवाचें उतर आमकां एलियाक प्राप्त जाल्लें बरी आमकांय प्राप्त जाता. पूण तें देवाचें उतर आयकूंक येता तसलें कलते एलिया आमी जावंक जाय. कलतेपणान जर तर एलियान आयकल्लें बरी, देवाचें उतर आयकून देव कितें सांगता तें आमी खाताव, देव कितें सांगता तें आमी पियेताव जाल्यार आमी सासणाच्या जिविताक शाबीतायेन समकोंक शकतले म्हणलें सत हेचें पयलें वाचपी आमकां दिता. तरी तिनी वाचपां सांगाता घालना. देवाच्या कुशे प्रमाणे कलतेपणान देवाच्या कुशे प्रमाणे सोलोवन सर्गीचे राज आपणावंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदान वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवाती आसूल आमचो बाबा तूं सारयां सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंतां देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्या गर्भे संभवलो, अमुकार मरितां जल्मलो, पोंसपिलगातांनी कोसुसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो. सरपदवेदा देवापाच्या उजव्या बसला. थंय तावन जिवेनी मेल्ल्यान ती मुर्सुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्या कातोली पयस सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचें बक्षण एक कुडीचें जिवान पोण सासणाचें जिवीत. आमेन. मुखार भाव भयणीनो, आमी सर्व देवाचीं भुरगीं आमी आत्तां उसरलेल्या त्रिएक देवाती आसलेल्या त्या बाबार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या त्रिंदादीच्या पांयांतळ आमी समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या आमच्या बापा फ्रांसीस आनी सर्व बिस्पांक आनी हेर रितीन लोकांक जतन घेवच्या ह्या जकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपलो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कस्तो निराशी जाल्ल्यांक तुज्या कृपेन बर तांणी बरवशान जिवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सलवणे वरवीं निराशी जावन बरवसो सांडलेल्यांनी परत तुजे सक्तेचेर पातयेवन नवें जिवीत बांदून हाडूंक तांकां धैर्य दी म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी राष्ट्रीय युवा जनाचो आयतार संभ्रमतना विविध युवा संघटना मुखांतर सेवा दिवच्या सर्व युवा सणांक
तांकां तरबेती करच्या मुखेल्यांक, तांकां तांच्या वावरांतय बरें मौन दाखोवच्या दानींक, तशेंच सर्व युवा जणांक तुज्या बेसांवांनी भर. कश्टां नासच्या युवा जणांक, वायट सवंय बली जाल्ल्या युवा जणांक आनी शिकोवन कामाच्या सोदनेर आसच्या युवा जणांक, लग्न जिविताची प्रायभुर्ती जावन लग्न कुटुंबा जिवीत जिवंक फुडें सरच्या युवा जणांक हर एका युवा जण तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर. तांणी आशिल्लें तांणी मागलें सगळें तांकां फावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे सर भुरग्यांनी आपल्या क्रिस्ताच्या शिगुणांनी सुलोवंक तांकां आदार दी. कोरोना तिसरो वेव येवचो आसा, भुरग्यांक कसलोच बादाक जायनासतना तांकां राख आनी सांबाळ. कुडयेत्मेची बरी भलायकी तांकां दी. आत्मीक रितीन कुडीन बलिश्ट जावन सोम्याच्या कुशेप्रमाणे सोमकूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ह्या एकोरिस्ताच्या मेसा भावावरी हांगासर माध्यम मुखांतर एकठांय जाल्ल्या सर्व आमच्या भाव भयणींक पवित्र एकोरिस्ता मुखांतर वावरतान ती रावून कश्ट सलवणी धैर्यान फूड करूंक कृपा दी. परगांवांत आसलेल्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ. संकश्टांक कश्टां वळख जाल्या हर एकल्याक सुडका सोडवून लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे एकडी बरदोळे दांबिया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सूड आस काडया तांचे बसून विशेश करून आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुजी खुशी आमी जाणा जावंक आनी जीव गरजाची कृपा आनी बळ आमकां फावो कर. अशें ह्या संवसार जिवितांत कल्तीखायन तुज्या पुता जेजूचें उतर आयकून सासणीक जिविताच्या बंदरा कुर्सी सुमकोवंक आनी आमचें पैन सुगम करूंक आदार दी म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेऊंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. घेऊंडो सोम्या घेवा. तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता कानीक पोवी गोवा बुंडो वायनाची कार जिनी आमची करूंक पोवी जावूच वाड आमचो सोम्या काणी घेवणी. म्हज्या भाव भयणींना म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयस जावा सर्वेस्पर आमच्या भोवमगाळ बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतीन आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं दयेन मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. जल्मान आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नव जिवीत नवें. आपल्या कसना मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवंतपणांत जिखलें आमा समेस्तान जिवीत सस्नाचे. आपल्या महिमेवंत सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
रोवी दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस कोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय मगल बाबनी नो पवित्र घडी आमी संभ्रमता जेजूचे मास आनी रगजान बदलची घडी ह्या संदर्भात आमी आमकां समर्पण दिवया जे कितेंय इरादे ह्या संदर्भात आमी हांगासर दवरता ते संपूर्ण रितीन आमकां फावो जाता त्याच बाबत आनी पवित्र रितीन आमी वाटेली जावया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पोवची दिसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बॉक्साणें मेळच्यात तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमी मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां आनी तुजे इश्टगती नंतरिल्ल्या सुमेस्तां तुजे परसळीत मुखार बळो पळोवंक फावो करी आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरी देवाच्या माया संगती तिसपती बागे उंजूजे बागे मोद धर्म दुता बागे उंजूतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या सजना आमेन 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 आमच्या सुडवंदराची अजनमतीन दवरून ताणें शिकलेली मागणे भोवभक्तीपणी मागता आसतना कल्तिकायन सर्गेच्या राजा कुर्शी सोमकोन जिविताचो उंडो आमी आपणावंक समी आमकां आदार करपा देवून दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला आमशिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिरिशडेंतले आमकां निवार देगृणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून राजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानत रिक्तल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटे आणि सर्व अकांतांतली वाठाय. इथे राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतामुळे तुमका शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुझ्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे माया मग सुगुट तू जाऊन का मेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजावन सजीवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुजे कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद सुवेळ जेजूचे मास आनी रगत उंडे आनी वायना वरवीं सेवंक आमकां साथ दिना. आत्मी कृपान सुमयाक आम सुखन घेवचे प्रयत्न करया. अतरेक सुकुमगार आमी सेवया. क्रिस्तची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. जीवो बुंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तूं नंदन करसो. ससनी सुका भरून पावसो ससनी सुका पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतां सेवला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवडान आमी तिरासळेन जियो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मोगळ बाबडीनो भोवभक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां. देवाचे भरपूर आशिर्वादा मागता. देव बरें करूं म्हणटा भाव मॅक्सी भावा पुरब्यां संगीत केल्ल्याक. देव बरें करूं भयण विल्माक आनी जॉयसनाक वाचपां वाचून ह्या मिसाचो आदार दिल्ल्याक. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस विनोद गंगवळी अविनाश गंगवळी सर्व कुटुंबादारांचो उपकार बावडटा. म्हज्या भाव भयणीनो कोरोना पिडेची तिसरें वेव परत उपसून येता. ह्या संदर्भात आमी एकामेका खातीर मागया. आमी जागृत सांबाळया. आमी निरंतर तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक सादी जाल्ल्यान दिमी घालची नातल्यांनी उबी रावन सुमयाचो आशिर्वाद भक्तीपणी घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिता सोकोरो. दिन वास्तोलो सोम्या सर्व काळी. वाकंतोलो महिमा संसाकाळी. सर्गानी या संसारी
रायामा सर्वांचो सदांकाळी सौम्य दिन वासुया तो बरो सौम्य दिन वासुया तो बरो सौम्य दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवे अवकार्य शिवादेव आमकां भगीन गुरुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.